नमस्कार, येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। गोयच्या बोर्डाचे परीक्षेक केंद्र हायकोर्टाचो बावटो डिस्टन्सिंग सॅनिटायझेशन पाळून 29 केंद्रांचेर ब्रेस्तार सावन 20,000 भुरग्यांची परीक्षा। बोर्डाचे परीक्षाक केंद्रीय घर मंत्रालयान लॉकडाऊन नेम केल्या सदळ। कोळशाचे मायनिंगाक खाजगी गुंतवणूक। मोदी मंत्रिमंडळाचो आत्मनिर्भर पॅकेजीत मायग्रंटांक खाद्यान्नाचे येवजणेक बावटो। अर्थ मंत्रालयाचो राज्यांक 5,000 कोटींचो आदार, गोंयाक 9 कोटी। तीनशे 36 तारवटींक घेवन पयल्यो 2 चार्टर्ड फ्लायटी इटली सावन दाबोळे विमानतळार लँड। तिसरे फाल्यां टेस्ट जातकूच सगळे क्वारंटीन। तारवटींच्या पेड क्वारंटीनाची केस हायकोर्टान धुकल्ली जुनांत। कोरोनाचो दुयेंतींचो आंकडो 43। बुधवारा नवे 4। मडगांवच्या ESI कोविड हॉस्पिटलाची ताक वाडोवन 170। वेळ प्रसंगाक 200 खाटींची तयारी। व्हेंटिलेटर 100 आनीक 200 ची ऑर्डर। आनी अंदू पावसात पणजे मळ्यात बुडटिना उपाय काढला। सांतिनेजाचो नालोय नितळ करतले। पणजे मार्केटीच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम स्मार्ट सिटी सकल बाबूश मापून मेळ्ळे मुख्यमंत्र्याक। भयंकर चक्रीवादळ अम्फन पश्चिम बंगाल ओडिशाचे दर्यादेगेर आदळ्ळे। दोनूय राज्यांनी 6 लाखांक वयर लोकांक हालयले। दोग गेले। घरां झाडां वीज पुरवणेची नासधूस। NDRFची झूज। गोंय सरकाराचे विनवणे वेल्यान बोर्डाची परीक्षा घेवंक दिल्या। केंद्रान हायकोर्टात स्पष्ट केले ते प्रमाण सोशल डिस्टन्सिंग सॅनिटायझेशन पाळून परीक्षेक हायकोर्टाचो बावटो। ह्या आदी 15 मायाक कोर्टान हे परीक्षेत मेतेर जावंक न्हयकार दिल्लो। कोरोना केशी अकस्मात वाडिल्ल्यान याचिका फेरविचाराक आयिल्ली। 29 केंद्रांचेर 10वीची परीक्षा ब्रेस्तार सावन सुरू। 20,000 भुरगीं बसतात। बोर्डाच्या परीक्षांक केंद्रीय घर मंत्रालयान लॉकडाऊनाचे नेम सदळ केल्यात। सोशल डिस्टन्सिंग सॅनिटायझेशन पाळून 10वेच्या परीक्षेक हायकोर्टाचो बावटो। हे आदी 15 मायाक कोर्टान हे परीक्षेक मेतेर जावंक न्हयकार दिल्लो। The Honorable High Court has just permitted the government to complete, conduct and effectively hold the exam for standard 10th and 12th on the basis of the letter of the Ministry of Home Affairs, whereby the Honorable High Court has now cleared the way for successfully completing the SSC examination, and there is no legal impediment in now holding the examination. And the stand of the government that it is right and it is proper for the benefit and for the students community to hold these exams at this stage has been vindicated by today's order of the High Court, and High Court has disposed of the petitions without granting any relief to them, and that is a great success to the government of Goa. So ball was sent in the court of MHA yesterday. So what was the response of MHA today? MHA has permitted holding of SSC and 12th examinations in the state of Goa. So on their part, there was no reservation on the part of the MHA on this count. So what about the neighboring students observation by the High Court? Now, insofar as neighboring students from the neighboring states are concerned, we have told the High Court that we have made arrangements for these students in their respective states, and there are 4 sub-centers in Maharashtra and 2 sub-centers in Karnataka which is permitted. Few intervention petition was filed. All were those for oppose or they were in support? All petitions were in support of the government. All intervention application, at least 9 to 10 schools. Then there are parents who had filed intervention to say this examination have to be conducted, and it was at the request of these students and their parents that these exams are being conducted. ही गजाल आसा, हांव कोर्टान दिल्ल्या ताच्या निकालाचो आदर करता आनी 10वीच्या भुरग्यांचे मानसीक ताण, ज्या ताणा सकयल भुरगीं वयतालीं तांचे पेरंट्स तांकां इतको टेन्शन आशिल्लें, म्हाका दिसता कोर्टान ह्या सगळ्या गोश्टीचो कन्सिडर करून आनी खास करून MHAनूय बी आमकां ही परीक्षा घेवपा खातीर परमीट केली, कारण गोंयांत आयिल्ले सगळे पेशंट हे इम्पोर्टेड पेशंट आशिल्ले, हांगासरलो कोण ना, हांगा कम्युनिटी ट्रान्समिशन ना। आता गोयच्या विनवणे वेल्यान बोर्डाच्यो परीक्षा घेवंक केंद्रान मान्यताय दिल्या म्हूण केंद्राची हायकोर्टात जाप।
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 12वीचे उरिल्ले पेपरांची परीक्षा बुधवारा गोंयभर सुरू जाली. सगळी जतनाय घेवन सोशल डिस्टन्सिंग पाळून खंय परीक्षा चल्ल्या. कोरोना लॉकडाऊनाच्या बोवाळांत 12वीच्या 2 पेपरांची परीक्षा जावंक नाशिल्ली. एग्जाम स्टार्ट जावच्या पयलीं भुरग्यां कडेन पर्सनली कॉन्टॅक्ट केला, तांची ट्रॅवल हिस्ट्री फायंड आउट केल्या आनी आज जेन्ना पेपर चालू आसा 2-3 दीस पयलींच आमी हांगा येवन सॅनिटायज केला. प्रत्येक ब्लॉक, प्रत्येक बेंच, इवन द ब्लॅकबोर्ड्स, एवरीथींग इज क्लीन अँड सॅनिटायज्ड. आधी आम्ही प्रिपेअर असली ना ऑलरेडी, सो तशें कांय जावंक ना. बरं आसलें पेपर, बरं गेलो. टेन्शन गेलें म्हणजे पेपर आसा भुरगे अभ्यास करचे ना अशें टेन्शन येतालें की फेल जातले की ना. अभ्यास कर म्हणून 1 बाय 1 सोडटाले ते, सॅनिटायझर दिताले हय आनी मागीर एकटे वचून क्लासीन बसय. हय प्रॉब्लेम काय जालो कांय ना. आनी एग्जाम जावपाकूच जाय आशिल्ली, बेश्टेच डिले करूंक जायना, जाल्यार तें बरें जालें. सरकारान बरो निर्णय घेतलो. मेंटेन करून बसयल्ले अशें 1-2 बेंच सोडून अशें गॅप धरून बशिल्ले. चड भुरगीं नासली. अशें आमी पावयले आनी तशेंच गेले. म्हळ्यार ओगीत आनी गर्दी नाका. एकटो रावलो नंतर दुसरो रावता. गर्दी जाले नंतर दुसऱ्याक प्रॉब्लेम जावं न्ही. कित्याक सगळ्याचे भुरगीं म्हळ्यार आमचीच भुरगीं अशें म्हणून आमी एक केलें आनी आमी गेले. आमी आयली आमच्या पेरंट्सांक भायरूच धाड म्हटलेलें, तांकां भितर येवपाक अलाव करूं ना. मागीर आमकां ब्लॉकमध्ये केवळ 12 विद्यार्थ्यांची सोय केलेली आहे आणि सगळं जो क्लास जे आहेत ते सॅनिटाईज केलेले आहेत. बिल्डिंग जी आहे ती सॅनिटाईज केलेली आहे. बरो आसलो, इजी आसलो आनी गरमी खूब आसली. बरो खूब जायना जाल्यार खूब त्रास जावं. पेपर अशें करपाक जायना. म्हाका सांग, भितर जे सोशल डिस्टन्सिंगाचे म्हटलेले तशें पाळलेत कितें ना, चड तितको डिस्टन्स नासलो. म्हणजे एका क्लासीन कितले आसले भुरगे? एका क्लासीन आमच्या क्लासीन 8 चड व्हडल्या क्लासी आसा तितून 12-13. एक बेंच सोडून आनी भितर वचपाक आमकां सॅनिटायझर दिल्लें मिन्स आनी मागीर आमकां पेपर दिलो आनी आमकां एक्स्ट्रा मिनटां पेपर घेतला आमी आमकां एक करून सॅनिटायझर हांव नाशिल्लो. सोशल डिस्टन्सिंग फॉलो केलो. थोड्या क्लासींनी 17 जाणां बसयल्लीं आनी आमच्या बी 6 जाणां. अरेंजमेंट कशी केल्ली, क्लास वायज अरेंजमेंट केल्ली. स्टार्टींग पयलीं लायनीन येले भितर आनी लायनीन वतकूच एकट्याचेर सॅनिटायझर मारलो सारको. हे लायनीन सारके एकट्या क्लासीन सोडला आनी पेपर जातकूच सुद्दां एकट्याक भायर सोडले. सारके बरें सोडले. सो तुमकां बेंच वायज डिस्टन्सिंग बीन कितें सोशल एक बेंच सोडून डिस्टन्स सोडून आमकां बसयल्ले आनी तेज्या पयलीं सॅनिटायझेशन बीन केल्लें बेंच बीन. भितर सोडटाना केल्ले. सो तुमकां कांय रिस्क दिसली ना? ना, पूण अशी गर्दी जाता तेच्यान भंय दिसता. क्लासीन 17. 17 हय बरी आसा. एका बेंचार एक. एका बेंचार एक. 336 तारवटींक घेवन पयल्यो 2 चार्टर्ड फ्लायटी इटली सावन दाबोळे लँड. पयली सकाळीं दनपारां दुसरी पावली. ब्रेस्तारा सकाळीं तिसरी देंवतली. एकूण 414 तारवटी येवपाचे. कोस्ता क्रुजाचेर आशिल्ले हे तारवटी इमिग्रेशन कस्टम क्लियरन्स जातकूच तांची टेस्ट जाली. टेस्टीत कितें येता ते प्रमाण क्वॉरंटीन. इतले मजगतीं तारवटींची पेड क्वॉरंटीनाची केस हायकोर्टान जुनाच्या पयल्या सप्तकांत धुकल्ल्या. Just happy to announce that we reached safely from Italy. It was a long journey though, but we are very happy we are home. And we want to thank each and everyone who helped us to be here. First of all, our company who never left us alone, considering the pandemic, which was one of its kind. I mean, no one had faced this one before, and still company were with us all the time, and they took good care of us and made us return home. We also thank all the members of Goan Seafarers Association who are constantly in touch with us, giving us moral boost and fighting for our cause. Inform you, we are from 4 ships of Costa Diadema, Costa Pacifica, Costa Esmeralda and Costa Victoria. We are altogether 168 crew members, all safe, sound and fit. This I also want to give one message to all the people who were against us to bring us home. I want to tell them that we are as safe and as fit as could be, and there is nothing they can get illness or sickness from us because we are fit, we are fine and we are healthy.
and as long as we will be isolated and you will be in your homes, so there is no contact. There cannot be any contact between you and us, so you don't have to worry for anything. पळय आमी एकदम हुशाल कित्याक ती सकाळीं 8 लँड जावपाली फ्लायट मातशें ती डिले जाल्या बिकॉज ती इटलीसून टेक ऑफ जावपाक लेट जाल्ली आनी आमी हिंगा येयल्या तांकां एक सपोर्ट दिवपाक आमचे दुसरे येयले आहाय सो तांकां एक सपोर्ट दिवपाक कितें तांकां मातशें बेगीन जाता तितले बेगीन ते फॉर्मेलिटीज तेंगे चॅकींग मेडिकल बी करून तांकां बेगीन भायर काडून तांकां मातशें रिलॅक्स जावपाक बिकॉज 3 म्हयन्यांनी ते बाडी आयिल्ले आनी व्हेरी हॅपी 168 गोवन आहा सारके ऑल आर गोवन. So the next flight is also coming later on, and third flight ati mache delay झाल्या because of some reason we don't know. But it's a good news that that the seafarers are starting to arrive better late than never. आणि ब्राझीलासून देखून आनी 2 फ्लायटो चार्टर्ड बुक झाल्या ते 28 and 29 देखून तेमी परमिशन मेळ्ळा म्हणून सांगला. गोंयकार आर व्हेरी हॅपी that Costa and MSC companies are trying to charter as much as they can because some of them they could not wait for the flights, and Air India Vande Bharat mission is not helpful for everybody because त्यांची capacity ल्हान आहा आणि त्या दुसऱ्यांकूय पॅसेंजरांकूय हाडटा stranded Indians. So now the maximum ships are also have left from Royal Caribbean, from Celebrity and from Princess, and other ships are also arriving in India, in Goa soon. So I hope they will be coming soon, and our boys will be home and the families should be very happy. So something is happening. It is late, we know, but I wish we could do something better. मुख्यमंत्री सांगता ते प्रमाण गोंय खंय केंद्रान घालून दिल्ल्यो SOP पाळटा. इटालीच्यान फर्स्ट फ्लायट जे आसा हे ऑलरेडी आत्तां पावलां. म्हाका दिसता 9:30 कितें तरी पावलां. दुसरें 12:30 पावतलें आनी तिसरें फ्लायट रातच्या 9 पर्यंत पावपाचें आसा. ऑल टुगेदर 413 पॅसेंजर्स हे इटलीच्यान येता. सो SOP जी आसा इट इज डिसायडेड आसा आनी ते SOP ठरल्या प्रमाणे सगळ्या जाणांक थ्रोट स्वॅब काडलो वयतलो, क्वॉरंटायन केल्ले वयतले, सगळ्यांचे टेस्ट करतले, 14 दीस इंस्टिट्युशनल क्वॉरंटायन उरतले. दे वील फॉलो द स्टँडर्ड ऑपरेटींग. इतले मजगती क्वॉरंटिनाक सरकार फी घेता म्हूण गोंयच्या तारवट्यांनी हायकोर्टाक घाल्ले याचिकेची सुनावणी कोर्टान जुनाच्या पहिल्या सप्तकात धुकल्ल्या. AG प्रुडंटा कडेन उलयलो. 14 दीस पेड क्वॉरंटीन नाका, ते शिवाय क्वॉरंटिनाचे दीस कमी करचे म्हूण तारवटी कोर्टात गेल्यात. AG म्हणटा केंद्राच्या निर्देशा प्रमाण कार्यपद्दत. So far as seafarer is concerned, they have filed a petition, but that matter is adjourned to June. Their only grievance is that the money which is being charged for the purpose of quarantine, they should not be charged. But that is not an urgent matter according to us. Secondly, their case is that quarantine should be restricted to certain lesser number of days, with which we have disagreement. According to us, the government has a right to provide for a particular number of quarantine that is in the interest of the people and in the interest of the family members of the very same seafarers. MHA guidelines are the minimum precautions which are to be taken, but there is power in the state government to impose stricter restrictions, and it is within the domain of the state to have such restrictions. एके वटेन कोर्टात, दुसरे वटेन तारवटींचो सरकाराचेर राजकीय दबाव. फुकट क्वॉरंटिनाची मागणी घेवन कांय तारवटी प्रेशर घालूंक आमदारां मेरेन पावले. So I think government must let your association also make a noise, and they have said it earlier that those who cannot afford to pay, government will pay. वयर कितें जालें सर आमगे सीएम पयलीं सांगतालो फ्री क्वॉरंटायन. इट इज मागीर ताणें सांगिल्लें पेड क्वॉरंटायन आनी आतां एक व्हिडिओ येयला तो सिरियसली घेयना म्हळ्यार अशें करून काल सांगलो फ्री क्वॉरंटायन भुरग्यांचेर रावना. आमगेलो गोंयचो गव्हर्मेंट आमकां हाडपाकू लोलटिके घात म्हूण इतली बोट फास्ट पासून येवपा ती स्लो येता म्हण हेगे कांयच डिसिजन ना म्हूण. आनी कंपनी कोडे कितले पयशे करोड मागताय. त्या दोन सांगता पळय 25 lakhs मागताय म्हूण तेंगे बोटी लागून. आतां कंपनी को कितू करोड मागताय ही जाल्यार ती कंपनी हाले आमकां घेतली आमी तें आमी नोणाय म्हूण. आनी मुगे पासून सांगले सर मगे कोण फ्रेंड सांगता म्हूण तेगे चेडो खूंय बोटीची आहा तो रोडोन सांगता मामी ऑलरेडी सांगिलां बोटीचे तुमी आनी पोतून येवपा आज दोन नाकाय म्हूण. हे लोक जे आपणाले भायर सान येताय जावं बोटीर सान जावं लँडार सान तांकां येयले म्हणटरी चार्ज केले म्हणटरी टेस्ट केले म्हणटरी तांकां चार्ज करपा सोदताय 2,500 चार्ज करूं सोदताय एक पर डे.
per day 2,500 for these people who are coming 14 days. for 14 days. They are coming from ship आणि भायरसान तांकां थोड्या बड्या काम ना अजून भायर ते येतले ते हुंच्यान पे करतले पयशे वद्दे. होम क्वारंटाईन जे पर्यंत सांगला होम क्वारंटाईन हांव कितें म्हणटा होम क्वारंटाईन कित्याक कोनाय कित्याक तांकां थिंगा हॉटेलान रावताय जे प्रमाणे आतां कोविड-19 पर्यंत 12.2 वर्सीस 1 सो सांगता कितें हॉटेलां तुजें आनी जे क्वारंटाईन करूंक जायना जे जाग्यार सिटींग जावं अर्बन एरिया सिटी कोतले जाल्यार तुवें सिटीचे पयस करपाचें जाल्यार तुमी हॉटेलां कित्याक इन्सिस्ट कोताय जे कोण पे क्वारंटायनाक तिंगा कित्याक इन्सिस्ट कोताय जे फ्री आहा तिंगा इन्सिस्ट कित्याक कोनाय जाय स्वाती तयार आसा दिवपाक तयार आसा फ्री क्वारंटाईन करपाक घरां कित्याक कोनाय जे तारवटी पड्या येताय 2-2 म्हयने पड्या ते आसाय तिंगा ऑलरेडी क्वारंटाईन जानाय ते एक रुमां आहाय सेपरेट रुमां आहाय जेन्ना लोक येले तेन्ना म्हाका तांच्या फुडल्यान हांवें फोनूय केल्लो सेमान उलोवप केल्लें मागीर मंडे वचून पर्सनली हांव मेळ्ळो बी आनी मेळ्ळे उपरांत सेमा कडेन कितें डिस्कस केलें त्या लोकांक सांगलें तरी देखून तेंगे रिक्वेस्ट एकच आसली की परतून मातशें सेमा वचून मेळ परतून मेळोन मातशें हें कर म्हणून कित्याक सगळें आमच्या केप्यां वचून आख्खे गोंयचे जे तारवटे भाव आसात तेंचे बद्दल आनी उलय कित्याक हें जर आमी फाल्यां आतां फ्लायट येवपाक स्टार्ट जालात जेन्ना भुरगीं येयली उपरांत तांकां परतून जर कामार घेयना जाल्यार तांकां घ्या हिंगा आमकां गोवा गव्हर्मेंटाक इतलें काम दिवं मेळटलें काय कितें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत कोरोना दुयेंतींचो आंकडो 43. बुधवारा 4 नवे दुयेंती मेळ्ळे. 2 जाण राजधानी एक्सप्रेसांतल्यान, एकलो पुण्यासावन बसीन आयिल्लो, एकलो कोस्ट गार्ड. दुयेंतींचो आंकडो वाडूंक लागिल्ल्यान कोविड हॉस्पिटलाची तांक वाडोवपाची परिस्थिती. मडगांव ESI हॉस्पिटलांत आतां 170 खाटींची वेवस्था. वेळ प्रसंगाक 200 मेरेन वाडोवपाची मंत्र्याची तयारी. गोंयभर मेळून व्हेंटिलेटर 100 आसात. 200ची ऑर्डर दिल्या. कोरोना हॉस्पिटलाच्या वाडयल्ल्या तांकीचेर दोतोर बानेकार उलयलो. Now that we are open with the borders, Goa is getting lot of COVID positive cases, and as you are aware that COVID hospital which has been identified in South Goa, the bed capacity of this hospital has been now increased to 170, and it has still more capacity building space there. And on behalf of Goa Medical College and all the people of Goa, I would like to thank Honorable Health Minister for such a quick decision, and our respected Health Secretary, Dynamic Health Secretary, who has taken this decision to logical end. And nevertheless, the team of GMC posted in COVID hospital and other staff of COVID hospital who are working tirelessly to see that Goa remains safe. लोकांनी जाता तितले सादूर रावचे, सॅनिटायझेशन, सोशल डिस्टन्सिंग पाळचे म्हूण उलो. I would also like to give you a word of precaution since now the lockdown rules have been relaxed. Everybody should also have a belief in a civic sense and believe in social distancing. In Goa Medical College, we have already put tents outside the OPDs to create less of crowding in the main OPDs, and we release in batches of 10 patients every half an hour. This is really helping our patients, whereas in general public and in society, I would also request all the public to be wearing mask in crowded places and try to maintain social distancing. I know it requires a lot of patience to maintain social distancing because nobody likes to be in a queue, but this small patience and then little bit of civic sense will really keep us safe and stop community spread of the corona disease. आरोग्य मंत्री म्हणटा वेळ प्रसंगाक आनिकूय 30 खाटींची व्यवस्था करपाची तयारी दवरल्या. म्हणजे 60 खाटींचे ESI कोविड हॉस्पिटल 200 खाटी मेरेन पावयतले. ताणें मेडिकल टिमीची तोखणाय केल्या. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. कोळशाच्या खाणींचे आता खासगी गुंतवणुकीन मायनिंग. बुधवारा केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेत प्रस्तावाक बावटो. मोदी मंत्रिमंडळान 20 लाख कोटींचे आत्मनिर्भर पॅकेजी सकल मायग्रंटांक खाद्यान्नाचे स्किमीक बुधवारा मान्यताय दिली. ABFC HSFC खातीर आशिल्ली नवी स्पेशल लिक्विडिटी स्कीमूय पास जाल्या. मजगती अर्थ मंत्रालयान अरिश्ट काळात राज्यांक अर्थीक मदत म्हूण 5000 कोटींचो पयलो हप्तो दिला. गोंयाक 9 कोटी आयले. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया.
गोयची शीम हुपून वचपाच्या तयारेत आशिल्ल्या 24 मायग्रंटांक पुलिसांनी हाडून पेडण्या पराष्ट्या अंगणवाडीत सोडले. अंगणवाडीचो एकूच वर्ग तातूंत तांकां दवरल्यात. सोशल डिस्टन्सिंग म्हणटा तो प्रकार नाच, जेवण पर्यंत, टॉयलेटीची सारकी वेवस्था ना. कोरोना जाला आसये म्हूण गांवच्या लोकांक तांचेर दुबाव. सरकारान तांची खंय एकदाची गांवांत धाडपाची वेवस्था करची. गोंयच्यान वचूंक 1.25 लाख मायग्रंट रजिस्टर जाल्यात. आतां मेरेन 32,000 गेल्यात. माँ का तबीयत खराब है, उधर कमाने के लिए आए थे और हम जाना चाहते हैं बिहार में, लेकिन हम लोग जा नहीं पाते हैं। हाँ, और हम लोग इधर का बिहार का रहने वाले हैं। हम लोग जा रहे थे, लेकिन हम लोग को पुलिस पकड़ के झगड़ा दिए हैं और हम लोग को इधर लाकर छोड़ दिए। हमको करुणा नहीं है, लेकिन गांव वाले लोग हमसे नफरत करते हैं, करुणा है बोल के सोचते हैं। लैट्रिन बाथरूम सब कुछ का परेशानी है इधर। आपको खाना वगैरह ला के दिया? हाँ, खाना ला कर दिया। 2 दिन पे 1 दिन मिलता है, कभी नहीं मिलता है। चालू किया जाए और हम लोग का जल्द से जल्द जितना जल्दी व्यवस्था हो जाएगा उतना अच्छा रहेगा। हम लोग अपने घर चले जाएंगे। यहीं सरकार से, यहाँ के भी सरकार से हम लोग यही कहना चाहते हैं। हम लोग सभी लोग एप्लीकेशन दिया है, अभी तक तो कोई सूचना नहीं है हम लोग के लिए। इतले मजगती मडगांवच्यान 2 ट्रेनी युपीक सुटल्यो. 3,000 मायग्रंट गेले. आपापले राज्यात वचूंक 1.25 लाख मायग्रंटांनी नोंदणी केल्या. 32,000 जाणांक धाडला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बंगालच्या उपसागरांतल्यान भयंकर चक्रीवादळ अम्फान पश्चिम बंगाल आनी ओडिशाचे दर्या देगेर वराक 150 किलोमिटरांच्या नेटान आदळ्ळें. पयल्याच तडाख्यात ओडिशात 2 मरण. बंगाल प्रशासनान पयलींच 5 लाख लोकांक जाल्यार ओडिशा प्रशासनान 1.5 लाख लोकांक हालयल्यात. वादळान कितलीशींच घरां पडलीं. लायटीचे खांबे, झाडांची नासधूस. NDRFची झूज सुरू. 1999 उपरांत आयिल्लें हें पयलें भयंकर वादळ. ओपा उदका पुरवण प्रकल्पात मान्सूना आदली इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्सांची कामां आशिल्ल्यान शुक्रारा 22 मे आनी शेनवारा 23 मेयाक फोंड्या आनी तिसवाडी तालुको तसोच उसगांव गांजा, धारबांदोड्या तशेंच पणजे, बांबोळे, GMC आनी डिफेन्साक 2 दीस उदका पुरवण जावची ना अशें PWDन कळीत केलां. असोळडा शेळवणा देवणेर राती थंयचो पंच स्कूटर घेवन पडलो. थंय लागींच रेल्वेचे डबल ट्रॅकाचें काम चल्लां. RMC कॉन्क्रीट घेवन मिक्सर ट्रकांची येवत चलता. मिक्सरांतल्यान रस्त्यार RMC पडिल्ली. ताचेर पंचाची स्कूटर स्लीप जाली. रस्त्यार RMC पडल्यार इंजिनियर कामगार घालून ती काडूंक लायता. हे फावट लोकांनी बोवाळ घालून इंजिनियराकूच रस्तो साफ करूंक लायलो. आनी खूब फावटी आमी तांकां सांगिल्लें आसा की ती अशी जे वेव्हार तुमचे घडटा रस्त्यार जे RMC पडटा ते पडचे न्हू, कारण लोकांक खुबसो धोको आसा. कारण ह्या रस्त्यार सडनली जर लायट गेली जाल्यार अकस्मात कोण जर सडनली ब्रेक मारल्यार देंवती आसल्या कारणान लोक पडोंक शकतात. आनी आज हांव ज्या प्रमाणे पडले पळय न्हू ते बी तशेंच घडलेलें आसा की सडनली रस्त्यार हांव वतना एक आमची कपेला कडेन RMC काँक्रीट पडिल्लो आशिल्लो आनी हांव थंय वतना पुरो हांवें ब्रेक एप्लाय केले तेन्ना हांव स्लीप जालो आनी हांव पडलो. जेन्ना जो काँक्रीट पडटा तेन्ना ते रोखडे आपले लेबर धाडटात आनी काँक्रीट काडटात, पूण नेक्स्ट टायम रिपीट जाता. तर आज आमी अशें ठरयलें की कारण हेका जे इंजिनियर आसात तेच मेन जबाबदार, कारण ते जेंगे ड्रायव्हर आसात, लेबर आसात ते जे कमांड ते दितात ते पाळटात. जी मिस्टेक आसा ती इंजिनियराची आसा. म्हणून आमी आज अशें ठरयलें आसा की इंजिनियरांनी जे हांगा काँक्रीट पडिल्लो आसा तो काँक्रीट इंजिनियरांनी काडपाचो आनी आज ते आमी तेंच्या हातींतल्यान हे तेंचे जे इंजिनियर आसा तेंच्या हातींतल्यान ही काँक्रीट आमी हांगा रस्त्या वयल्यान उबारले आसा, जेणे करून तांकां एक लक्षांत उरतलें की बाबा हे रस्त्यार पडटे बाबा कितले त्रास पडटा लोकांक म्हणून. सो त्याच्या मार्फत ही हांगासर सगळीं कामां जाल्ली आसा. आयज हांगा अनेक अशीं कामां हांगसरल्यान तांकां मेन हब जाल्ले कारण ट्रान्सपोर्टेशन अशें विविध जाता. त्याच प्रकार एक ट्रान्सपोर्टेशन म्हणजे RMC मिक्सर वयता. आमी खूबदां फाटले 2-4 म्हयने जाले 8 म्हयने सांगत आसा की तुमचो जो RMC वयता तो ओवरलोड फ्लो जाता आनी खंय तरी रोडार पडटा आनी पब्लिकांक हांगा प्रॉब्लम जाता. आयज आमी सांगून आज आमचो लोकल पंच सुशांत नायक त्याच्याच वाठारान पडलो आनी अशें अवेरनेस तांकां दिले आसतना सुद्दां क्रिएट प्रॉब्लम तेणी क्रिएट केला. आयज खंय तर तेंचे सगळ्याच ऑफिशल्स हांगा हाडपा रोडार आनी दाखोवपाक. अंदू पावसांत वर्सा भशेन पणजे मळ्यांत उदक तुंबून बुडटी ना म्हूण आमदार बाबूश सांगता. मळ्यांतले बुडटेक उपाय काडला म्हूण बाबूश सांगता. सांतिनेजाचो नालोय खंय नितळ करतले. पणजे मार्केटाच्या दुसऱ्या टप्प्याचें काम स्मार्ट सिटी सकयल करपाचो प्लान आसा. बाबूश आनी महापौर उदय मडकयकार मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. And hopefully there should not be any flooding in the Mala area this time. So what major precautions or major works have been taken? There was some dispute regarding some land. So that dispute is basically being solved because for passage of water certain people have claimed that land belongs to them.
while there was someone else who has claimed that land belonged to him. So the CM has resolved the issue, and hopefully there should not be any problem. So hopefully Mala should not be flooding this. So when the work will be No, work will be starting from today. There was the work had stopped because of this issue only, as far as WRD is concerned. So WRD will start commencing the work today, and so will GSIDC. And what about other parts of Panjim, sir? Especially in Tongkar. See, we are doing cleaning work is going on. I think Panjim is the only place as far as pre-monsoon work is going on. There's no other place in Goa any other work is going on. And about the Nala that work was going on? Which Nala, Baba? Creek. Something is we are taking up one time and one after another. Now, as far as the some weeds and all which have been grown in the Nala, I think those cleaning work has been going on. It's because Nala, Santinez Nala is connected to Taligaon as well as Panjim. So it starts from Taligaon and then it ends up in Panjim. So we are taking, hopefully by Smart City we should take up the work. So even the third phase of the Panjim market will be taken by Smart City. खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटा. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ, पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.